म्हापशा वाठारातल्या देव बोडगेश्वर देवळातल्या चोरी प्रकरणात बांगलादेशातल्या 4 दुबावितांच्या पंगडाक खोपोली महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी अटक केली। या 4 दुबावितांकडल्यान 7 लाखांची रोख रक्कम, 3 मोबाईल फोन आणि 3 स्क्रूड्रायव्हर जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापसा श्री बोडगेश्वर देवळात काही दिसा पयलीं 4 चोरट्यांनी फंडपेटी फोडून तेतूंतले कॅश चोरी केली। त्या संदर्भात म्हापसा पुलीस या 4 चोरटे जे फरार आशिल्ले त्यांच्या शोधात आशिल्ले। अखेर खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांच्या कोऑर्डिनेशन आणि म्हापसा पुलिसांच्या कोऑर्डिनेशना नंतर अखेर या 4 चोरट्यांक त्याचबरोबर बांगलादेशी काही चोरट्यांची टोळी अटक केली आसा। त्यांच्याकडल्यान 7 लाख रुपया तसेच 3 मोबाईल फोन, 3 स्क्रू ड्रायव्हर जप्त केले आसा। म्हापसा पुलीस खोपोली महाराष्ट्र पाविल्ले आसा आणि जे फॉर्मेलिटीज जे आसात त्यो पूर्ण करून ह्या 4 चोरट्यांक गोंयांत हाडपाच्या मार्गाचेर आसा। जशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान आमकां मेळत रावतली तशी अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोते।